हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना आंबेली. हे दिसांनी जायती चर्चा चलत म्हळ्यार दोन मुद्द्याचेर. एक, गोवा सरकारान हुंय कित कदंबा बस धाडल्यो. बस धाडून प्रश्न ना. प्रश्न हिंगा आमच्या घरां सारकें नासतना आमी दुसऱ्या घरां वचप हेल्प करप म्हणजे एक प्रश्न येता. एरोप्लेनाचेर गेले जाल्यार थिंग सदां म्हणटाय खंय ते मास्क दुसऱ्या नाका लावपा पयले मास्क आपल्या नाका पयले लावपा मू. सो हिंगा आमी कितें कोताय गोवा गव्हर्मेंट आमगे हिंगा बसो सर्विसीस आमकां सारके नाय जाल्यार आतां 2 दीस पयलीं हांव म्हापसा वचपा आसलों तेतून शटल सर्वीस घेवपा आसलो मडगांवसान. 2 दीस 3-15 देखून म्हाका थिंगा एक एसी बस शटल सर्वीस मेळोंक ना. ती मेळोना ती सोड. इवन कदंबा बस मेळोना म्हाका. फायनली आय टू गो ऑन अ प्रायवेट बस. सो हे भाशेन आमगे गोंयकारांक त्रास जावन ह्यो सगल्यो बसो बाराबर थिंग धाडप हो एक नॉट अ व्हेरी गुड सायन प्रमोद बाब. आता दुसरें म्हळ्यार आनी हांव म्हणा बसो धाडपा नाकाय म्हूण. शेजाऱ्यांक शेजारी हेल्प कोताय एकमेकांक पावताय फायन. आता आमगेले गोंयसान बसो धाडल्यो गोंयसान बस धाडल्यो दुसरे शेजाऱ्या हेल्प करपाक कोणे तेय आमकां केन्नाय बस धाडटा आसतली नो इश्यू. पूण आतां त्या गरमागरमीचे तो दुसरो इश्यू म्हळ्यार आतां हॉलिडे डिक्लेअर केल्या. कर्नाटका इलेक्शन हॉलिडे गोंय डिक्लेअर करताय कोणाक बसत रे म्हणजे. आता तुम्ही त्यो बसन भोवन हे कर्नाटका ड्युअल इलेक्शन कार्ड घेवन आये म्हणजे हिंगाय इलेक्शना वोटिंग कोताय आनी थिंगाय कोताय आसतले. आनी तांकां ही फॅसिलिटेट करपा हे सगळी सुविधा मरे तुमी तांकां दिताय. आनी दीस यू आर डुईंग ओनली बिकॉज ऑफ द बीजेपी गव्हर्मेंट. वूड यू डू दीस इफ देर वॉज अनदर काँग्रेस गव्हर्मेंट इन गोवा और एनीबडी एल्स और कर्नाटका. सो दिस इज नॉट अ व्हेरी गुड सायन. आनी हॉलिडे डिक्लेअर कोताय तुमी आनी वयल्यान जस्टिफिकेशन दिताय. आय सॉ अ नोटिफिकेशन तितून तूं मेन्शन कोता की गोंय इलेक्शन आहा ताचो कर्नाटका हॉलिडे दीत म्हूण महाराष्ट्र हॉलिडे दीत म्हूण नेबरिंग स्टेट्स दिल जायत. बट एटलिस्ट मोस्ट ऑफ द गोवन्स आर नॉट इवन अवेअर ऑफ दीस. कित्याक आमगेलो जायतो लोक मुंबय रावता पुणे रावता गोंयकार लोक कोल्हापूर रावता मागीर तुगेलो भुसावळ रावता. सो हो लोक कोणे गोंय येता आलो इलेक्शनाक बरी पब्लिसिटी जालो जाल्यार. ही पब्लिसिटी जालो हांवें केन्नाय बाब चोयल ना रे. आनी दुसरें म्हळ्यार ही हॉलिडे दिवपाक तूं हितून ताकद कोत मरे. अरे गोंय आमगे हॉलिडे आहाय ते तुमी काडूंक सोदताय मरे. तेय जाल्यार सेन्सिटीव. एक्चुअली I don't want to go in much detail because it is not right to go in the total history of the past. But in one line I will say, San Francisco शायरागे हॉलिडे दिवू काडपा हो सरकार ताकद लायतालो San Francisco शायरागे हॉलिडे काडपाक. सो आमी हॉलिडे आहे ते तुमी काबार करूंक सोदताय आनी कर्नाटका इलेक्शनाक तुमी हॉलिडे दिवपाक सोदताय म्हळ्यार तूं चोय केद कापसतात ती तुगेली. आनी हे सगळे हो प्रमोद बाब कोत कित्याक बिकॉज देर आर अदर नॅशनल पार्टीज जावं रिजनल पार्टीज तांकां दिसता गोंया प्रमोद बाब चॅलेंज दितो जायत एंटी इन्क्युबन्सीचे जिखतले म्हणून ते. यू पीपल हॅव टू डू समथींग. एवरी टायम वी कॅनॉट गो ऑन सिम्पली थ्रेटनिंग द अदर पार्टीज. डोंट डिपेंड ऑन द एंटी इन्क्युबन्सी अँड ट्राय टू थ्रेटन प्रमोद बाब म्हणटा हांव. कारण आयज चोय सांखळी जावं पोंडा कितें जालें फायनली इलेक्शन आमकां सगळी वन सायडीड जाले मरे. ती कॉन्टेस्टंट मेळना आसले दिसत म्हाका. हुंचे पार्टी रावू ना मरे थिंगा एक पार्टी रावना. रेड मुखार डेंजराक कितें कोण जाणा लोकसभा इलेक्शनाक. सांगली चोवपाक गेले जाल्यार थिंग बीजेपी सोड दुसरे खंयचे पार्टी नांव देखून ना मरे. ना नाम ना निशाण. खंय गेले रे ते काँग्रेस एनसीपी आम आदमी पार्टी टीएमसी असेंब्ली टायमार येताय मरे तुमी सांग धांव न्हू 15, 20, 30, 40 सीट घालपा येताय असेंब्लीक. आनी फोंड्या आनी
सांकळी घालपाक तुमकां कांय ना जालें काय मू थिंगा खूंय रे ते आनी ते रिजनल पार्टी खूंय रे गोंय गोंयकारपण गोंय आमचें गोंय आमी सांबाळटले रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोवा फॉरवर्ड गोवा विकास आनी ती MGP म्हणल्यार ती काबार जाली इतको ना कित्याक ते पळय सगळे MGP ते मनीस BJP तो वचून बसले खंय शिवसेना म्हणटी खंय पावल रे फकत असेंब्ली टायमार येताय वत फोडपा सगळे आतां लोकसभा येतले कोण इंडिपेंडंट बसतले कोण TMC म्हणटा आमी बसतले आम आदमी म्हणटा आमी बसतले काँग्रेस म्हणटा आमी बसतले रेव्होल्युशनरी गोवन म्हटले आमी बसतले सगळे बसतले फकत बसपाकूय अरे थिंग सांकली आनी हिंग तरी कितें तरी कोण दाखोवपा जाय तुमी फोंड्या ते कोण दाखयल ना एनी हांव थिंक बेटर फॉर गोवा सो इट इज आनी हे सगळे भाशी वोटींग जात म्हणून प्रमोद सावंताक आनी उर्बा येता दॅट्स वाय ही बिकम्स मोर टायप टुवर्ड्स द डिक्टेटोरियल प्रॅक्टिसीस कित्याक वेन अ पर्सन गेट्स एब्सोल्यूट पॉवर दिस इज वॉट हॅपन्स So Pramod Bab, although I know you are a smart CM in Goa today, but don't take too much advantage of all the Goans. Dev bara karo. Thank you very much.